भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेशाचो एक महिन्या पयलीं सांस्कृतिक विभाग कल्चरल सेल घोषित केल्लो. संपूर्ण गोंयभर कल्चरल विभाग काम करतले. अनेक योजना तेचेर आसा, ते येणाऱ्या काळात आमकां सगळें कळटले. ह्या विभागाचे प्रमुख ॲडव्होकेट दीपक तिळवे, जो सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रात ताचे बरें कार्य आसा. सम्राट क्लब गोवाचे अनेक पदां भूषयिल्लीं आसा. अजूनय ताचें कार्य आसा. तो प्रमुख आसा. उपप्रमुख जो आसा तो आज पावूना. प्राध्यापक पूर्णानंद च्यारी दक्षिणेंतलो आसा तो उपप्रमुख. आनी त्याच बरोबर 30 मेंबर आसा. पण आतां आमच्या मुखार हांगा आसा हरीश नासनोळकर, म्हणजे उजव्या सायडीन बसला, आनी रुतेश वेर्णेकर त्या सायडीन आसा. हे मेंबर आसा. आनी संपूर्ण गोंयभर एक सांस्कृतिक धोरण जे आता ठरवपाचें आनी आमी अनेक कार्यक्रम करपाचे आसा. ते कार्यक्रम जातलेच. पण आता चवथी निमित्त कांय कार्यक्रम आसा आनी त्या खातीर आज ही प्रेस घेतलेली आसा. तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता आनी हांव विनंती करता ह्या विभागाचे प्रमुख ॲडव्होकेट दीपक तिळवे आनी सविस्तरपणे हो कार्यक्रम सांगू. पयलीं सगळें तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी कल्चरल सेलाच्या वतीन हांव तुमचे येवकार करता. सर गौरव सरान सांगल्या प्रमाणे आमी आदींच आमच्या राज्य अध्यक्ष श्री सदानंद बाय तानावडे ह्या अध्यक्षते खातीर हो सेल तेजी कमिटीनी हो सेल केल्लो आसा, कल्चरल सेल. मेन हेतू ताणें सांगलेलो आसा की जे कल्चर आसा पळय आमचें कल्चर, ह्या भागान आमी काम करतले. कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम ह्या भागान आमी सेल आमचो हो कार्यरत करतले. आतां चवथीचे निमित्त धरून आतां चवथ येता तेन्ना आमी चतुर्थी जी सेलिब्रेट करता न्हू, तितूनसून आमी कॉम्पिटिशन चार कॉम्पिटिशन दवरल्यात. ऑल ओवर गोवाचे कॉम्पिटिशन, ते ऑल ओवर गोवा लेवल कॉम्पिटिशन. 4 कॉम्पिटिशनां अशीं आसा. एक पयली आसा ती फॅमिली आरती कॉम्पिटिशन. आतां घुमट आरती कॉम्पिटिशनाक प्रोफेशनल आसता. हे आमचे आतां सदांच तुमी जाणा की आमी आरती करता, दनपारची आरती करता, रातची आरती करता. ज्यो फॅमिली आरती करता तेंच्यांनी रेकॉर्डिंग करपाचें. एक आरती रेकॉर्डिंग करपाचें आनी जे फॅमिली मेंबर कोण आरती करता तेंचो व्हिडिओ, नांवां आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयसरसून ती व्हिडिओ तयार केला, घर खंयसर आसा ते आमकां नंबर दिल्या, 4 जाणांचे नंबर दिल्या. थंयसर व्हिडिओ 5 मिनटाच्या भितर जावपाक कवर करपाक जाय. सो इम्पॉर्टंट कितें आरती फॅमिली कशी म्हणटात आनी ती आमचे कडेन पावून आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन दितले. आतां मेन हेतू हे करपाक कितें, कितलींशींच वर्सां डिकेड्स जाले. आरती आमी आसतात. गणपतीची आरती म्हणजे आरती करया म्हणून सकाळी दनपारची आसता, रातची आरती आसता. सो हे करना फुडें जी फॅमिली करतात, जे वॉन्टिंग आसात फॅमिलीचे, हेतून कितें आसा, कॉम्पिटिशना फुडें ती मातशी तयारी करतली आरतीची. प्लस तेंचे मातशे देखावो गणपती, प्लस तेंची युनिटी जातली तयारी करपाक. शॉर्ट टायम आसा, पण आमी हांगासर प्रोफेशनलिझम ना. प्रोफेशनल जे घुमट आरती आसा पळय तशें ना. आनी हेतून जी प्रोफेशनल रेकॉर्डिंग, प्रोफेशनल घुमट आरती प्रेझेंट ना. फक्त फॅमिली आरती आसा पळय ते आमकां रेकॉर्डिंग करून 5 मिनटांनी धाडपाक जाय. दुसरी कॉम्पिटिशन आसा ते आमचे नैवेद्य. आमी सदांच देवाक पान दाखयतात. गणपतीच्या देवाक, महादेवाक, गौरीक आनी गणपतीक पान दाखयतात. तेजो एक फोटोग्राफ मारून आमकां वॉट्सॅपार धाडपाक जाय. बेस्ट पान बेस्ट दिसच्या बीन ना. आमी मागीर प्रोफेशनलाक सांगतले की जजमेंट क्रायटेरिया आसा पळय ती बरें पान सारके देवाक. परत हेतून हेतू कितें की आमची कस्टम ट्रेडिशन जे आहा पळय लोक दाखयतात. बट जेन्ना फोटो मारून कॉम्पिटिशनाक आहा तेन्ना इम्पॉर्टन्स जायचे फॅमिली भितर, युनिटी जायची. आरे पान तयार करुया, हे करुया, कॉम्पिटिशन आसा. सो तेतून आमकां नैवेद्यानूय आमकां मातशें बॉन्डिंग जातलें फॅमिलीचें जाता पळय, तेतून आनी बॉन्डिंग जातलें. आनी कॉम्पिटिशन म्हणजे एक फॅमिली एक येवन कम्पीट करता ऑल गोवा लेवल. सो ही दुसरी कॉम्पिटिशन. तिसरें कॉम्पिटिशन आसा तें रांगोळी. आतां रांगोळी कॉम्पिटिशन दिवाळेक जाता. आतां चवथीक जे आसा पळय आमी रांगोळी प्रत्येक गणपती कडेन रांगोळी घालतात. तुमी रांगोळी चित्र काडून घालूंक शकता, कसलेंय चित्र काडूंक शकता. प्लस रांगोळी कसली घालता तेजे एक फोटोग्राफ काडून आमकां धाडपाक जाय. बेस्ट रांगोळीक आमी अवॉर्ड दितले. सो ही तिसरी कॉम्पिटिशन. आनी चवथें कॉम्पिटिशन जें आसा तें आमचें
सेल्फी बी दवरले सेल्फी फॅमिली सेल्फी सगळे जाण लोक येतात 4-5 फॅमिली येतात न्हू ती फॅमिली कडेन फोटो काडपाचो गणपतीक धरून आनी आमकां धाडपाचें ते पण आमी बॉन्डिंग फोटो काडटा आसतना एक घेतले कोण एक लागीं आसता न्हू हे पयसून येता एका वर्सान एक फावटी येता आनी बाबा एक कॉम्पिटिशन आनी घेतले आनी बॉन्डिंग स्ट्रॉंग जातलें सो हितूनसून आमची चतुर्थी बरी जातली कस्टम ट्रेडिशनूय वाडटलो आनी युनिटी जे कल्चर आसा आमी हिंदूचो कल्चर तितूनसून आमचो बरो स्ट्रॉंग जातलो आनी हे सगळे कॉम्पिटिशन आमकां 4 नंबर दिले आमी तेजेर तुका 17 तारखेक पयलीं धाडपाक जाय गणपतीचे 4-5 खंयच्याय दिसा तुमी करूया तो आनी ह्या 5 दिसांनी आमकां फोटो धाडपाक जाय आनी मागीर आमी इम्पॉर्टंट कितें आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज नांवां दिवपाची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां नांव आनी आमी प्रायज खूब दवरतले प्रोवायड आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी जर 20 आयली एंट्री पर एका कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 आयले जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी सेपरेट दितले आमी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रायज आनी अदर प्रायजीस दितले आमी अजून कित्याक आमकां ते अजून कळोंक ना कितलो येतलो रिस्पॉन्स पळय तो आनी हितून आमकां सगळे आमी जे प्रेसिडेंट आहा मंडळ प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी वा 40 तेंचे कडेन हांव उलोवपाक चालू केला तेंचो आमी हेल्प घेवन ते सगळ्याक प्रचार करतले सगळ्यांच्या घरांनी पावतले आनी ही कॉम्पिटिशन आमी सगळ्यां कडेन पावोवपाचे प्रयत्न करतले अखिल गोवा म्हणे स्टेट लिमिटेड एंट्रीज बीन तितल्यो आसा एंट्री फ्री एंट्री फ्री नो कितले एंट्री घेतले तुमी ना नो आतां लिमीट ना करपाचें तुम्ही प्राइस दिले ते कॉम्पिटिशन आतां आमी कितें केलां ऑल गोवा मागयला आनी एंट्री जी आसा ती एंट्री आतां म्हापशेची आहा तेन्ना बरोवंक जाय म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका धाडूंक जाय जेन्ना जर आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी जर 10 वयर येयली एंट्री 15 वयर येयल्यो 15 जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 दितले अशें आतां आमी जर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज केले एका कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच येयली और एका कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच ना कोणाक फाल्यां सकाळी एका मतदारसंघाचे चड येयले दुसऱ्या मतदारसंघाक येवपूच रायट्स आमी जड दितात रायट आमी आमचे कडेन दवरतात की आमकां दिसलें बाबा खेळोंक जाय आसलें ताका खेळना जाल्यार आमी डिसायड करतले कमिटी हांव आमची कमिटी आमच्या अध्यक्ष कडेन उलयता काय 5 मिनटां 5 मिनटांत एक खंयची आरती चूज करपाची रेस्ट्रिक्शन ना सुखकर्ता म्हणून जाय लवाबाजी म्हणून जाय दुर्गे धरगाटी म्हणून जाय और घालिल्लो तांकां म्हणटा म्हणून ना बट एक आरती 5 मिनटांत व्हिडिओची शूटिंग आनी तुमची फॅमिली आहा पळय गाता पळय ती म्हणटा पळय ती तितून आमी ताल चॅक करतले ताल कितें वाजयता कशी आसा फॅमिली बॉन्डिंग तें करून दितले ती म्हाका दिसता पयले फावट केलें खूब घुमट आरती करतात नैवेद्यान 5च नैवेद्य फक्त 5च आयटम 5 आयटम फक्त ना नैवेद्याचे आहा पळय 5 नैवेद्याचे 5 नैवेद्य 5 तुम्ही दाखयता पळय तुम्ही कितले तुम्ही दाखयता 5 नैवेद्य 5 तुम्ही हांगा पयल्या दिसा नैवेद्य आसता नैवेद्य आयटम किती आसूं तितून तशें काय ना बेस्ट पान आहा पळय तेजो फोटो मारून आमकां धाडपाचो सेल्फीचे म्हटल्यार पळय ते सेल्फीचे मास्क बी घालून तसो फोटो मारचो सेल्फी की आमी आतां मास्क काडून म्हणले जाल्यार आमकां येतले सारकें पयलें मास्क काडूंक येता तुमकां जाय जाल्यार प्रोटेक्शन SOP फॉलो करून बाबा सेफ डिस्टन्स करून मारूं येता मागीर एक टॅक्सी लोक आसा एकीकडे केन्ना केन्ना कितें जाता सायडीचे बीन लोक येता तेंची फॅमिली थोड्या घरांनी फॅमिली 100 बीन आसता सो रिस्ट्रिक्शन कितें आहा घर धाकटे आसता त्या खातीर एक एक फॅमिलीन अशें तुम्हाला बी आहा तशें एक पॉइंट टू बी नोटेड मेंबर आसा रेस्ट्रिक्शन काय ना दोग जाण बट सेल्फी बरो ते 100 दिवंक जाय म्हणून रेस्ट्रिक्शन नसलें जाता कितें रेस्ट्रिक्शन SOP आसा तूं बरें एकल्यार घालता गणपतीक भायर आपोवपाचो आनी भायर घेवया